सर्वे बी करपा आशिल्लो केलो आमी सर्वे कितें आमगेर फायंडिंग्स सांग पळय सर्वेन फायंडींग अशें आहा की गोंयांत खूब इश्यूज आहात. फॅक्ट की BJP इज हॅव्हिंग एन एंटी इनकम्बन्सी बिकॉज ऑफ 15 years of rule. Another fact is that in spite of this, the BJP every time gets a particular section of the Congress vote through defection by breaking a big leader. दॅट इज पोस्ट इलेक्शन. ना बट ते मागीर ताजे कडेन उरतात. ओके. पळय इनकम्बन्सी म्हळ्यार कितें ते मायनस जावंक जाय. BJPचो वोट मायनस जाता पूण काँग्रेसींतल्यान लिडराक घेतिल्लो तो जो कॅप्टीव वोट आपलो हाडटा तो BJP कडेन परतो पावता आनी एज अ रिजल्ट ऑफ वीच BJP इज स्टील अफ्लोट. इट इज नॉट इन द डम्प्स. लेट्स बी क्लियर ऑन दीस. सेकंड, प्रमोद सावंत इतले कॉम्प्रोमायजीस करता की प्रमोद सावंताक काँग्रेसीच्या वोटरा भितरूय पॉप्युलॅरिटी आहा अशी ती सर्वे दाखयता. काँग्रेसीचो वोटर म्हणल्यार ट्रेडिशनली जो नॉन BJP वोटर आहा तो चिंतता की आपलो लिडर थंय गेला. खूब कडेन जाल्लें आहा की लिडर गेलो वोटर वचूंक ना, वोटर काँग्रेसीनूच आहा पूण तो मनीस ताका मनशा कडच्यान धरून कितें तरी कामां करता. सो तो अजून क्रेडिबल आहा अशें एक सर्वे दाखयता. तिसरें आमचें दाखयता ते की आमी हातपांय दोडायना म्हणून आमी ग्रो जायना. म्हळ्यार कितें की यू आर गेटिंग युअर सेल्फ बॉक्स्ड इनटू एन अलायन्स. पोटेन्शियल आसा. पोटेन्शियल आहा पूण भायर सरना म्हणून लोक येना. जे म्हणसर तूं वचचो ना, जे म्हणसर तूं तुजो कलर दाखोवचो ना, ते म्हणसर लोक आपूण रेसिप्रोकेट करचे ना. सो लोक रेसिप्रोकेट करपाक तयार आहा. फेस म्हणून बरो आसा पूण मुवमेंट करपाक जाय, भायर वचूंक जाय. हे भायर जर आमी गेले मागीर इश्यूज आसात. इश्यूज कितें आहा? काँग्रेसीचे कितें सांगलें ते सांग. ना काँग्रेसीचेर हो इश्यू आहा. बिगस्ट इश्यू फेसींग द काँग्रेस इज क्रेडिबिलिटी. कित्याक काँग्रेस दोनदा फुटिल्ली आहा. तिसऱ्यांदा कोणूय सांगलें न्ही की आमी फुटचे ना. ते दोनदा जातकर तिसऱ्यांदा हें जावचें ना म्हणून कित्या वयल्यान हो जो प्रश्न येता ताजें उत्तर कोणाकूच मेळना. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच देर कम्स अ क्रेडिबिलिटी क्रायसीस. ओके. की काँग्रेस परती आयली जाल्यार पासून फुटची ना हे कित्या वयल्यान हो प्रश्न जो उपरासता एज अ रिजल्ट ऑफ हिस्ट्री. सी दीस इज नॉट अ कॉन्कॉटेड question framed to get a particular answer. This question is relevant because history proves 2019, 2022, very quick succession, wholesale defection, suffered by one political party. That defection becomes the major issue on these elections. 27. This 27 जावचे ना न्ही, 26 it becomes the biggest issue. And this issue affects the BJP also. How? BJPचो कोर वोटर जो आहा तो म्हणटा की BJPक आतां आयडियोलॉजीच गेल्या. ते एट बाय हूक ऑर बाय क्रूक एट वॉट एवर कॉस्ट ते पावर राखूंक सोदतात. म्हणटकर तांचो जो ग्रासरूट वर्कर आहा ज्याने काम करून हो पक्ष बांदला ताजे वयर हाडून एक नरकासूर बसोवंक ते शकतात आनी ताका एक पक्ष शिस्त म्हणून तूं ताका एक्सेप्ट कर. तो मनीस आपले चल्या काडूंक शकता. म्हणल्यार केडर जो फॉर्मेशन आशिल्लो तो गेलो काबार. हे BJPन आज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. इट पार्ट ऑफ सर्वे. पार्ट ऑफ द सर्वे. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणटा तो. प्रॉब्लेम ऑफ प्लेंटी म्हणल्यार तांचे केडराचो कॅन्डिडेट आहा आनी भायल्यान हाडिल्लो कॅन्डिडेट आहा. भायल्यान हाडिल्लो काँग्रेसीचो. काल मेरेन तुमी ताका गाळी मारताले, आज तो तुमचो पक्षाचो जालो आनी ताका जर तिकीट दिली जाल्यार हे केडरान कितें करपाचें? सो हे केडरान ताका वडोवचें पडटलें. कित्याक वडोवचें पडटलें? फुडें आपूण येवपाक. अच्छा. आपूण येवपाक BJPक वडोवची पडटली. लूक एट दीस सिनारियो इन दीस इलेक्शन्स. BJPचो केडर BJPक वडयतलो एक खेपे. दिस इज वॉट सर्वे. ऑफ कोर्स इट सेज विथ प्रॉपर डेटा. लोकसभा साऊथ गोवानी सेम जाली इफ आय एम नॉट रॉंग. ना इट विल हॅव बिकम दॅट. कितें जातलें ते म्हणटा अरे आमी कित्याक आहा. See, BJP is a well-oiled machine. The machine is working because of the cadre. The cadre says we are working all the time, but somebody else comes and takes over the leadership. अशे कितल्या मतदारसंघांनी BJP
No, this is predominant. They are citing issues like corruption, maladministration, coal, land conversions, मागीर कॅरिंग कॅपॅसिटी, हे खूब इश्यूज आहा. बट सगळ्यान व्हडलो इशू म्हज्या कोतान डिफॅक्शनूच जातलो. दॅट वील डिफायन दीस इलेक्शन अँड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी. अँड इफ देर इज नो प्रॉपर स्ट्रॉंग फेस, यू विल नॉट एबल टू होल्ड द पार्टी टुगेदर, आयदर ऑफ द पार्टी. आतां बीजेपीक फोडूंक मेळना कित्याक बीजेपी कडेन सेंटर आहा. पूण बीजेपीची लिडरशीप पसून जर वीक जालें आनी वयर कितें घुसपलें जाल्यार बीजेपी पसून फुट्टली ओवरनायट, अशी परिस्थिती आहा. अँड दीस इज वॉट द फॅक्ट्स शो. So now in the as a conclusion, what do we conclude? We conclude that people now don't have much of a choice. लोकांक कितें जालां, they have to choose between two parties which actually abet defection. One breaks, the other accepts. Both have low morals. The one who is breaking sells his morals and goes. ताणें पयलीं एस्क्रो केला, एस्क्रो म्हणल्यार ताणें ते अफिडेवीट दिलां, ताणें देवा कडेन हें घेतलां, सोपूत घेतला, इतलें आसून तो फुट्टा. सो ताका लिगल आनी एथिकल स्टँडर्ड्स ताजे झिरो. पूण एक्सेप्ट करती पार्टी कितें, तिणें ताका गाळी मारल्या, हें केलां, सगळें केलां, ते घेतात ताका ओवरनायट. सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस spoiling the name of Goa because of this constant defection. Both parties are responsible. सो गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या नदरेंतल्यान हो सर्वे पयल्या उपरांत तुमकां फायदो कितें आसा? आमकां फायदो म्हळ्यार आमी कशें वचप ही आमकां दिशा आमकां मेळटा. थोडे ज्यो वस्तू आहात ज्यो हांव डिस्कस करूंक शकना हांगा, पुणून एक आमकां क्लियर दिशा दाखयता की गेट ऑन टू द ग्रावंड. कळ्ळें तुका न्ही? फक्त हांगा बसून लिडराकूच हाडटलो आनी लिडराक धरून ग्रावंडार वतलो, हो जो फॉर्मुला नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज घेतात, तो फॉर्मुला चुकीचो. इट वर्क्स पण इन गोवा. इट वर्क्स बट इट डजंट लास्ट. द प्रॉब्लेम ऑफ वर्किंग अँड लास्टिंग इज अ इशू वेर डिफेक्शन कम्स इन बिटवीन. इफ इट वर्क्स अँड इफ यू ब्रेक, देन वॉट्स द यूज ऑफ द होल थिंग? आयले सगळे मनीस जिखपाचेच लोकांक घेवन तुवें बरी पार्टी घडयली. पयले एक्सपिरियन्सूय आसा ना म्हजें तशें तितलें ना तें, आमी तशें फुटूंक ना. पूण अनफॉर्च्युनेट पार्ट वेर केडर इज लॅकिंग, लिडर्स अलोन बिकम अ लायबिलिटी, दे ब्रेक. सो हाजे अलायन्साचे नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार वॉट इज पळय, अलायन्साचे नदरेन दोन भशेन आहा. अलायन्साचे नदरेन पळयतना कितें वाटाघाटी करतना खंयचोच पक्ष दुसऱ्या पक्षाक चड चान्स दिवंक सोदना. आतां खूब कडेन अशें आसता की इन द लार्जर इंट्रस्ट यू एक्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू मी नाव द सिच्युएशन इज नॉट दॅट वे. की काँग्रेस पार्टीक तशें की हाय मोरल ग्रावंड आसा, वयर बसल्या, व्हडली लिडरशीप आसा जी गोंय एक्सेप्ट करता, म्हणून तुमकां जाय जाल्यार आमी ही भीक दिता घेया, ही जी पद्दत कोणूय खूब जाण आतां ह्या दिसांनी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स बी आपली ओपिनियनां दिता, हांवें आयकल्या, ते दीस गेले. सिंपल ते तशें जावपाच्यो वस्तू न्ही त्यो. सो एवरीवन इज एट अ सेम लेवल म्हणटा. म्हज्या कोतान नो काँग्रेस एज अ क्रेडिबिलिटी क्रायसीस. फुटचें ना म्हण कित्या वयल्यान रे तूं? हांव फुटूंक ना. अलायन्स हांव पळय, इफ आय गो टू द पीपल आय कॅन से आय विल नॉट ब्रेक. आय हॅव नॉट ब्रोकन इन 19, आय हॅव नॉट ब्रोकन इन 22. I am there with them, I am constant. So alliance. So I am more credible. Okay. In simple words, I am more credible than both these people. BJP is going to any levels to form the government. Congress is breaking, and what is the guarantee they won't break? Allianceच्या बाबतीत तुम्ही allianceच्या बाबतीत alliance जेन्ना जातले तेन्ना जातले. सीट कितले मागतले? ना कितले सीट बी मागतले ते थंय वचून कळटले. सीएम फेस आपल्याक कर म्हणटा. टू अर्ली टू से. सीएम फेस आपल्याक कर म्हणटा. ना सीएम फेस बीज सीएम कोणचे फेस येवपाक जाय जाल्यार तुमचे सीएम फेस म्हणटा कितें? तुम्ही जिखतले हांव राजकारणान खूब पावसाळे पळयल्या. हे फेस बीस म्हणटा पळय, दुसरे पक्ष आयले तांणी फेस केले.
ते फेस केल्ले मनीस आज कशे सांडले ते तुका दिश्टी पडटा तांची परिस्थिती कितें जाली उगीच फेस करून तशें जायना फेस म्हण तें आसपाक जाय कोणें करचें पडूंक जायना तें फेस तुजें आसपाक जाय आनी तें फेस बरें आसपाक जाय स्ट्रॉंग आसपाक जाय आनी तें आपशींच क्रेडिबल आसूंक जाय सो म्हाका कोणें फेस कर हें कर तें आय थिंक डजंट मेक अ डिफरन्स सेकंडली कोणूय जें कितें सांगूंक सोदता की आमी हें डिमांड करता तें डिमांड करता कोण कोण उलयता कितें I think that their sources are wrong. One, because they are not in active politics. So they are getting this from somewhere. And they are being briefed wrongly. कळ्ळें तुका न्ही की तशें नात तें की डिमांड केलो मागीर डिमांड दिलो ना म्हणून हें करता दीज आर टू एट्रिब्यूट मोटिव्स टू पॉलिटिकल एक्शन्स दीस इज द नॉर्मल टेक्नीक एवरीबडी तुमचे म्हजे कडेन तशें ना आय एम द पीपल हू आर मेकिंग दीस कॉमेंट्स I also respect them. I have been also associated with these people for a long time. So, due respect to them. But I believe that they are either the sources are misguiding them, misleading them, or their concept of looking at this whole thing is not in the right spirit. कित्याक आज जाल्लें कितें आहा पळय हें परतें परतें होच इश्यू येता क्रेडिबिलिटीचो इश्यू येता येवचो ना येतलो कित्याक बीजेपीक जर वडोवंक जाय जाल्यार एक दुसऱ्या पक्षाक क्रेडिबिलिटी आसूंक जाय आनी फेस आसूंक जाय हें दोनूय जर आसा ऑलरेडी जाल्यार तांकां एलायन्स कित्याक जाय आनी कोणाकूच बरोबर घेवपाची कित्याक गरज पडटा तांकां ते जर इतले बरे आहा तांकां गरजूच ना मरे मोर द बेटर इन पॉलिटिक्स मोर वोट्स मोर द बेटर म्हणूनच गेले की पयली इलेक्शन हारल्या एक मतदारसंघात 3 जाणांक टिकेटी जर प्रॉमिस केल्यो मोर द बेटर मागीर जाता तेंची तुम्ही असं बरें दिसतलें न्ही काँग्रेसीक पळोवया कशें जातलें पण इट्स टू अर्ली टू से पण तुमचे तकले नासतले हाव इट इज टू अर्ली यू आर सेइंग दॅट बाय नाव द अलायन्स शुड हॅव बीन आय एम सेइंग दिस 2 years ago 2 वर्सां जालीं हांव म्हणीत आहा पूण ते म्हणून तें जायना न्ही तशें यू कांट से टू अर्ली रायट नाव सो नाव आय फील इट इज टू अर्ली बिकॉज दे वील डू इट लेट्स से पळय तांचे कोतान इलेक्शन मार्चान जातलें ते म्हणीत आहात मार्चान जातलें म्हणून प्रमोद सावंतूय तांचे कानान घालीत आहा की मार्च म्हणीत आहा तो ऑगस्टान डिजॉल्व करूंक शकता आनी नोव्हेंबरान इलेक्शन जावंक शकता इज इट पॉसिबल ऑफकोर्स असेंब्ली सेशन आपयला असेंब्ली सेशन जावन डिजॉल्व करूंक शकता तो कॅरेटेकर चीफ मिनिस्टर म्हणून जावन ताणें इलेक्शन घेवंक शकता 2 म्हयन्यांनी कित्याक जायना पॉसिबल you check credible sources so you will have enough sources in the cabinet which will give you indications you have better sources I also have you also have everybody has everything is floating here open गोंय तें पूण परिस्थिती तशी आहा but I feel that there is a systematic attempt by the government to mislead the opposition and the people about the possible date of the election they want to show that it will be in the first half of the next year and the elections will be at the end of this year itself. तुम्ही पळयतात GNH